पालिकेची आर्थीक येणावळ कशी वाडोवप ह्या प्रस्नाचेर आयचे बसकेंतय पालिका मंडळान बरीच तकली खाजयली। वास्को सड्यार पेट्रोल पंपा बरोबर हॉस्पिटलाचे प्रस्ताव येयला। मुरगांव पालिकेन कांय म्हत्वाचे निर्णय घेतलेत। आयकात हिरो महालिक। मुरमुगांव कावन्सिलाची आज मिटींग जाली आनी आज मिटींगेन बरोच बोवाळ जालो। मेन मुद्दो आसलो तो म्हणजे रेव्हेन्यू पार्ट जेन्ना उलयता तेन्ना भितर खुबशे बाजू येतात, जशें की स्टाफ शॉर्टेज आहे। म्युनिसिपालिटी एक क्लास म्युनिसिपालिटी ह्या फाटली कितलींशीं वर्सां लोकांक सर्व करता, पूण जेन्ना ह्या सर्व करतना जे लेबर जाय, मॅन पावर जाय हो तांकां शॉर्ट आहा आनी तांकां जर घेतले, तांकां जर रिक्रूट करतले जाल्यार तांकां सॅलरी दिवपाक तांचे कडेन पयशे ना। म्हणूनच हो खंय तरी लोकांक जी सर्वीस दिवपाक जाय तो त्रास जाता। दुसरो म्हणटा ते जर रेव्हेन्यू येवपाक जाय जाल्यार जायते शॉप्स जी आहा ही लीज दिल्ली आहा आनी लिजार दिल्ल्या कारणान हो लिजाचो जो रेव्हेन्यू हा म्युनिसिपालिटीक डायरेक्ट येना, कित्याक की जायते लोकांनी सबलेट केल्ली आसा दुकानां आनी ते खंय तरी 50,000 1 लाख रुपया रेंट घेता आनी म्युनिसिपालिटीक येता तो मिनिमम रेंट येता जो खंय तरी 10,000 असो येता आनी तेच खातीर म्युनिसिपालिटीचो जो रेव्हेन्यू जनरेशन आहा हो खूब कमी जाल्लो आनी तेच खातीर रेव्हेन्यू जनरेशन कसो करपाचो हेचेर मोठो डिस्कशन जालें। दुसरें म्हणटा त्या मुरगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन खंय तरी एक 20 बेडेड हॉस्पिटल येवपाक जाय अशी संकल्प आमोणकर जो MLA आहा हांच्यांनी मागणी केल्ली आसा आनी त्याच बद्दल हेच्या खातीर आयज NOC दिवपाचें आयज ठरयल्लें आसा आनी तेंच्यांनी NOC दिल्ली आसा। दुसरें म्हणटा ते हांगा जी गार्बेज आनी बाकीचो विशय आहा तेचेरूय खंय तरी जायते विशय मांडले आनी तेचेरूय सुटाव करपा खातीर प्रयत्न करतले अशें तेंच्यांनी उत्तर दिलें आहा। आमचे लेबर थोडे आसा ते रिटायर्ड जाल्या, थोडे मेल्लेले आनी आमचे कडेन लेबर घेवपाक आमचे कडेन कॅपेसिटी ना, कित्याक आमचे कडेन पेमेंट दिवपाची हे ना प्रॉब्लम। आतां आमी लेबर घेता तांकां पेमेंट दिवपाक जाय, कित्याक आतां आमकां आमच्या लेबराक अजून पेमेंट मेळोंक ना। पूण खंय तरी आमचो प्रॉब्लम हो सुटाव जावपाक जाय, लायफ टायम सुटाव जावपाक। पूण आमी तुमकां आतां सांगलें आमकां खंय तरी रेव्हेन्यू जनरेट करपाक हे सगळे सिस्टम करपाक जाय, जाल्यार फुडें आमची म्युनिसिपालिटी चलतली। आमचे खंयचे 2-4 बिल्डिंग आसा वास्कोन ते आमकां 1 रुपया पण दिना, तेंचे कितें कोर्टान केस जालो। पूण हे खंय तरी हेतून सुटका मेळपाक जाल्यार आमकां सगळ्यांनी मिनिस्टरान CMान बीन हेल्प केल्यारूच खंय तरी हे जातलें आनी हेतून सुटावो येतलो। मिटींग बरी जाली, मिटींगाची बरी भासाभास जाली। तितून एक आमच्या मुरगांवच्या MLAन एक PSC सेंटराचे पॉयंट हाडलेलो। हो एक एक्चुअली हो हॉस्पिटल आमकां खूब मुरगांवकर लोकांचे खूब इम्पॉर्टंट आसा, कित्याक आमकां पयलींसून आमी आमचो इवन आदले MLAन सुद्दां एक फॉलोअप करताले। जेन्ना आमचे पयलींचे हेल्थ मिनिस्टर आसले पार्सेकर सर तेन्ना सुद्दां ते हे करताले। मग तेन्ना अशें आयकोंक येयलें की चिकालीम हॉस्पिटलाची पयलीं स्टेप लिडी जातकूच मागीर हो प्रोसेस हो हँडल करतले म्हणून। पूण आयज खंय तरी एक खूब बरें दिसता की MLAन इनिशिएटीव घेवन एक प्रोजेक्ट हाडलो हॉस्पिटलाचो। आपूण नगराध्यक्ष आसलो त्या वेळार अर्थीक येणावळीचो कसो विचार केल्लो ते दीपक नायकान सांगलें। आयकात। एक मेजर म्हणटा पळय तो आमच्या मुरगांवचो MLA बाब शंकर कोमोणकरान एक बरें 20 बेडेड हॉस्पिटलाचो प्रपोजल घातलेलो आसा। खंय तरी ते लँड थोडे 730 स्क्वेअर मिटर म्युनिसिपालिटीच्या पोजिशनान आहलेले, लिजाक काडलेले आनी ते लीज ऑलरेडी सोंपलेले इन 2014 सो तेंच्यांनी तो रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटासून तो आमकां धाडला की ते आमच्या अंडर ना की आमचे काय NOC दिवपाचें म्हणून। आनी परत तो एक हें बरें आसा। सेकंडली मेजर इशू आसलो म्हणटा तो सबलीज, जे सबलीज केल्लेले आसा आमी पळयतात पळय कशें तरी आमी एक्ट अमेंडमेंट आमची म्युनिसिपालिटी सद्या फायनान्शियली सावंड ना, म्हणून अमंग ऑल 13 कॉर्पोरेशन्स म्युनिसिपालिटीज आमची नंबर 1 इन एसेट्स। जे आमकां एसेट्स समज आमचे सारके आमकां एसेट्स आनी तेजे रेंट आमकां समज सारके गावले जाल्यार आमचे गव्हर्मेंट ग्रांटाक जे रावता पळय तेजी सुद्दां रावपाची आमकां गरज ना, आमकां तेच रेव्हेन्यू बरें गावता। ताका लागून खूब फावटी हांवच्या पासून आसतना आमी खूब ट्राय केलें की एक्ट अमेंडमेंट करपाचो, की जो सबलेट केल्लो आहा तेच्या नांवाचेर आमी करपाचें। कित्याक आमकां समज ते दिता एक 10,000 समज भाडें दिता, जे सबलेट केल्लेले आसा पळय ते 50,000 1 लाख घेता। सो रेव्हेन्यू आमकां म्युनिसिपालिटीक लॉस जाता आनी ते ऑक्ट्रॉय आसले म्हणटकीर 6 म्हयन्याचो पेमेंट आमचो सिस्टमॅटीक सुट्टालो आनी आमी ते ऑक्ट्रॉय रेगुलर हाडपाचें काम आमी करतले। बिसायड डॅट आमी एक सिंगल विंडो दवरलेलो जे हाऊस टॅक्स ट्रान्सफर, हाऊस टॅक्स रिअसेसमेंट आनी लायसन्साक हांकां सेपरेट कावंटर दवरलो की ते म्युनिसिपालिटी म्हणजे तोच रेव्हेन्यू आमचो आनी कांयच ना, हाऊस टॅक्साचो आनी लायसन्साचो। हेजेर सारको समज लक्ष दवरलें जाल्यार आमकां कांय प्रॉब्लेम जावंक शकना। GOA365 खातीर हिरो महाले आनी शिवानी सांगेलकार।